पत्रकारितेच्या मळार वावर करतात. तांच्या लिखणेंतल्यान कितलेशेच विशय कोंकणी विशय जावं हेर विशय समाजात पावले, लोकां मदीं पावले. आनी ते म्हणल्यार गोवानिस्त अतुल बाब पंडीत. 1975 वर्सा सावन अतुल बाब पंडीत साहित्यांत, कोंकणी साहित्यांत आसा. कोंकणी साहित्यांत सातत्यान वावर करता. कोंकणीक ताणें लघुकथा, कविता, निबंध, एकांकी अशे वेगवेगळे तरेन साहित्याची निर्मिती केली. आनी खास करून कथा, लघुकथा हो विशय हो प्रकार घेवन ताणें कितलेशेच कडेन इनामां जोडल्या. वेगवेगळ्या संस्थांनी जावं वेगवेगळे कडेन जेन्ना कथेची सर्ती जाताली त्या वेळार अतुल बाब पंडीत आपली कथा धाडटल्यान कितलेशीच सर्तींनी ताका इनामां मेळ्ळ्यांत. गोवा कोंकणी अकादमीचो कोंकणी प्रसार माध्यमा खातीर कला कौशल्य पुरस्कार 2023 वर्सा तांकां मेळ्ळा. म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचो पत्रकारितेंतल्या योगदाना खातीर तांकां पुरस्कार मेळ्ळा, जो 2025 वर्सा तांकां पावलो. काळचंद्र हो तांगेलो कोंकणी कथा जलो प्रकाशीत जाला. सुनापरांत ह्या कोंकणी खबरापत्रांत 28 म्हणजे ताचे पयलीं जेन्ना सुनापरांत चलतालो तेन्ना 28 वर्सां मेरेन ताणें पत्रकारितेंत वावर केला. तशेंच गोवा दूत ह्या मराठी खबरापत्रांत उपसंपादक म्हणूनय वावर केला. उपरांत प्रुडंट ह्या कोंकणी खबरां चॅनलांत कांय म्हयने ताणें उपसंपादक म्हणून वावर केला. सद्याक भांगरभूंय ह्या कोंकणी खबरापत्रांत वरिश्ठ उपसंपादक म्हणून वावर करतात. इश्टानो, आमी भांगरभूंय हो पेपर पयलो आसतलो. जो पेपर आमकां मेळटा तातूंत अतुल बाब पंडीत खास तांचो वावर आसता आनी वरिश्ठ उपसंपादक म्हणून ते वावर करतात. इश्टानो, मुजरत म्हाका सांगून दिसता की आयज मेरेन जितलीं पुस्तकां कोंकणीन आयल्यात आनी अशीं कांय पुस्तकां जांकां पुरस्कार लाभल्यात, गोवा कोंकणी अकादमीचो जावं साहित्य अकादमीचो जावं वा हेर संस्थांचो जावं, चडशीं पुस्तकां अतुल बाबाच्या हाताखाला म्हणजे तांच्या मार्गदर्शनांतल्यान केलात. म्हणजे प्रुफां तपासप वा पुस्तकां संदर्भात जी बाकीची हेर कामां आसात, सो अशे तरेचो वावर अतुल बाब पंडीत हांणी केल्लो आसा. ह्या वेळार तांकां हांव येवकार भेटयतां. खास आज ह्या कार्यक्रमात तुमी उपस्थित लाभल्यात म्हणून तुमकां परत एकदां हांव येवकार भेटयतां. आनीक फक्त सगळ्या कडेन जोरान ताळयो मारून अतुल बाब पंडीत. नमस्कार. मागचेर बशिल्ले रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचे मुख्याध्यापक आनंद बाब अगडी, शिक्षक विशाल बाब खांडेपारकर, ब्रिजेश बाब देसाय आनी हेर शिक्षकां, तशेंच मुखार बशिल्ल्या मानेस्तांक येवकार आनी पत्रकार दिसाची परबी. आयज 1 ऑगस्ट पत्रकार दीस. आयज हांव तुमचे मुखार एक पत्रकार म्हणून उबो आसा. समाजाक दिसा दिवपाचे, अन्यायान आवाज काडपाचे आनी सकारात्मक गजाली लोकां मुखार हाडपाचें काम पत्रकार करतात. लोकमान्य टिळक म्हळ्यार लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक. तांचो जन्म 23 जुलय 1856 ह्या जालो. 1 ऑगस्ट 1920 वर्सा तांकां मरण आयलें. तांची पुण्यतिथी दर वर्सा 1 ऑगस्टाक पायतात. तांणी केसरी आनी मराठा ह्या खबरापत्रां वरवीं समाजात राष्ट्रप्रेम आनी जागृताय निर्माण केली. ते भारतीय पत्रसैनीक, शिक्षक, संपादक आनी लेखक आसले. ते निर्भीड पत्रकार आसले. तांचे स्मृती निमतान 1 ऑगस्ट हो पत्रकार दीस म्हणून पायता. पूण सगळ्यात आदी लोकमान्य टिळकाक तांच्या पुण्यतिथी निमतान नम्रतेचें आर्गां ओंपता. तांच्या स्मृतीक अभिवादन करता, तांकां नमन करता. इश्टानो, पत्रकारिता म्हळ्यार कितें हें तुमकां खबर आसा? पत्रकारिता म्हळ्यार समाजाचो हारसो. तुमच्या गांवांतल्या वाठारांनी दर वचून जें कितें घडटा ताची म्हायती तुमचे कडेन पावोवप म्हळ्यार पत्रकारिता. जेन्ना ही पत्रकारिता आपली आवयभास कोंकणींतल्यान जाता तेन्ना ती सर्व लोकांच्या काळजांत हात घालता. पत्रकार कोणी केन्नाय फसवाय जावंक शकता. फक्त जाय तो आत्मविश्वास, प्रामाणीकपण, जिद्द, चिकाटी आनी पत्रकारितेंतल्यान करियर करपाचो हावेस. इश्टानो, तुमी आज ल्हान आसात पूण तुमी पत्रकार जावंक शकता. तुमच्या शाळेंतली सरभोंवतणी वा घरा भोंवतणी जें कितें घडटा तें तशा तशें बरोवन काडात. 1-2 फावटी तुमी चुकतले पूण बरोवपाचें बंद करूं नाकात. तुमच्या मनात कितेंय उडूं, मागीर ती जावं कविता, जावं ल्हानश्यो कथा वा जावं ललित साहित्य.
तुमकां कितें सुचता ते कपडे पळोवन काडात वा मोबायलाचेर टायप करून दवरात. तुम्ही जेन्ना तुमच्या आवय भाशेंतल्यान कोंकणीला बरोवंक लागतले तेन्नाच कोंकणी अदीक गिरेस्त जावंक पावतली. इश्टानो, तुम्ही सकाळी पेपर वाचतात, तुम्ही सकाळी पेपर वाचतात, खंयचो आसूं जावं मागीर कोंकणी, मराठी, इंग्लीश वाचतात ना पळय तो तकली आले ना म्हणून म्हणटकच तुम्ही पेपर वाचिनात, बरें मोबायलाचेर पळयतात, वॉट्सॅपाचेर चॅटिंग करतात, फेसबुकाचेर कमेंट घालतात, तो पळय हय म्हणून मान हालयता. खरी गजाल आनी बरी गजाल. मोबायलाचो वापर जरूर करात पूण अति वापर करूं नाका. तुमचो दीस फेसबुकान सुरू जाता आनी वॉट्सॅपान वा इंस्टाग्रामान सोंपता हें जरी खरें आसलें तर थोडो वेळ पेपर वाचपाची संवय करात. तुमची आवयभास कोंकणी म्हणटकीच कोंकणी पेपर वाचात, भांगर बी वाचात, तातूंतले बातम्यो वाचात, तातूंत एक कविता जरी साहित्य वाचात, ते वाचून तुमकांय बरें दिसतलें. तुमी बरोवंक लागतले, तुमी बरोवंक शकतले. पेपराचेर आयिल्ल्यो बातम्यो वाचता वाचता त्यो कश्यो आसतात, बातमेची धाटणी शैली कशी आसतात ते वाचात, मनाक घुळयात. त्यो बातम्यो वाचता वाचता घडये तुमकांय बातम्यो बरोवपाची संवय लागतली. लोकांच्या प्रश्नांक वाचा पडूंक जाय अशें तुमकांय दिसूंक लागतलें आनी अन्यायार आवाज काडूंक जाय अशें तुमचें अंतर्मन तुमकां सांगतलें. इश्टानो, आदीं खबरापत्र हेच प्रचार माध्यमांतलें मुखेल साधन आसलें, पूण आयज खबरां चॅनलां आयल्यात, सोशल मिडियाचो प्रसार वाडला. आधुनीक प्रसार माध्यमां गुणवत्ता आनी बातमीची भलाय हाचे परस सगळ्यांत पयलीं बातमी कोण दिता हाची सर्त सुरू आसा. सोशल मिडिया बातमी चड विजिटर्स मेळोवपाचे सर्तीक बातमी अपलोड करपाची सगळ्यांत ताकतीक आसता आनी ही ताकतीक केन्ना केन्ना नडटा. गडबडीन अपलोड केल्यार खूब फावटी चुकीची म्हायती, चुकीचे संदर्भ दिवप जातात. अपलोड केल्ली बातमी चुकीची आसल्यार ती एक डिलीट करूं येता, पूण खबरापत्राचे बाबतींत तशें करूंक मेळना. जसो भातांतल्यान सुटिल्लो भात परत घेवंक मेळना, तोंडांतल्यान सुटिल्लें उदक फाटीं घेवंक मेळना, तशी पेपर प्रिंटिंगाक वतकच पानां लायिल्ली बातमी डिलीट करूंक मेळना. आनी म्हणूनच खबरापत्रांनी काम करपी बोर करून राखपालेक आशिल्ल्या उपसंपादकांक खूब सादूर रावचें पडटा. बातम्यांचे माथाळे बारीक सारीक वाचचे पडटात. वादग्रस्त बातमी आसल्यार ती काडची पडटा वा सुदारची पडटा. मरणाची बातमी आसल्यार विचारूंकच नाका, ती दोळे धांपून दोळे तोडून पळोवची पडटा, कारण खूब फावटी हाचो फोटो ताका आनी ताचो फोटो हाका लागपाची शक्यता आसता. छापून येतकच कांयच करूंक मेळना. म्हाका खंय न्हयशी याद जाता. सुनापरांत खबरापत्र आदीं मडगांव आशिल्लें, थंय छापताले. एक दीस पान लावप्यांक वाडदिसाचे जायरातीक आशिल्लो मनशाचो फोटो मरण आयले जायरातीक लायलो आनी मरण आयल्याचो फोटो वाडदिसाचे जायरातीक लायलो. ते ज्युस्त सर्गेस्त चंद्रकांत केळी हांचे नदरेक आयले आनी ताणें फोटे बदलूंक लायले. पान लावप्याची चूक नासली, तो त्या दोगांयकूय वळखनासलो, पण चंद्रकांत बाब केळी मात दोगांय मनशाक वळखताले आनी म्हणून आमी सालवार जाले. हाचो फोटो ताका आनी ताचो फोटो हाका लायलो जाल्यार केदो बोळो जावपाचो. इश्टानो, पत्रकाराक गर्व आसूंक जायना, अहंकार आसूंक फावना, पूण स्वाभिमान मात आसूंक जाय. पत्रकारांनी सामाजीक नेता सर्वधर्माच्या लोकांच्यो वेदना लेखनांतल्यान मांडूंक जाय. पत्रकारिता करतना प्रामाणीकपणा निश्ठा खूब म्हत्वाची आसता. आपण समाजा खातीर कितें तरी करूंक जाय ही भावना मनात बाळगा. म्हाका पत्रकारितेंतल्यान करियर करूंक जाय हो हावेस हो ध्यास काळजांत सांगया. कोणा कारणांनी कसली लाज घेनासतना वा करीत रावात आनी एक नितळ पत्रकार म्हणून नामना मेळयात. तेन्नाच तुमी खरे पत्रकार म्हणून लोक तुमकां वळखतले अशें चंद्रकांत बाब आमकां सदां सांगताले. इश्टानो, सत्याची बाजू घेवप, अन्यायाक वाचा फोडप आनी समाजाक बरी वाट दाखोवप हें दर एका पत्रकाराचें काम आसता. तुमी मुखार वचून व्हड पत्रकार जावचें आनी कोंकणी भाशेचें नांव व्हड करचें होच हावेस, हीच इत्सा आनी हेच आंगडे. कोंकणी भाशा मंडळाचो हांव उपकारी. जय हिंद, जय कोंकणी, देव बरें करूं.